ताकदीन पूर्ण निश्ठेन हांव सगळे फोंडेकारांक एक उतर दिवंक सोदतां की परत परत अन्याय सहन केलो वचचो ना. जर म्हाका तिकेट दिली ना तिचेर म्हजो अधिकार आसा. इतल्या वर्सांच्या निश्ठेन पक्षाक राविल्ल्यान प्रामाणीकपणान जनतेची सेवा केल्ल्यान खंयच कसलोच डाग लावना. पंचायतीन सुद्दां काम करतना लायसन्सी सरपंच म्हणून हांव भायर आसतना खंय बाबा एक मनशान जर आमी सांगलें की कसल्या ताका पयशांची अपेक्षा करून कितें केलां काम, हांव राजकारणांतलो निवृत्त न्हय, हांव फुडेंच सरना कसल्याच गोश्टी. 2012 तूं फाटीं सरलो, 2017 तूं आमच्या सगळ्यांच्या मनान आशिल्लो की 200% तूं निवडून येता, आमदार जाता आनी आमी सगळ्यांनी तुका पाठिंबो दिल्लो आसतना शेवटच्या वेळार पक्ष सांगता, नेतृत्व सांगता मनोहर पर्रीकारान फुडें तुका दिसलें म्हणून लागला आनी ताका लागून तूं फाटीं सरलो. आतांय तुका कितें सरतो ना अशें म्हणून वचत थंय लोक विचारता आमकां तूं जाय आसतना तूं अशें करता न्ही माण्या वेळार. म्हणटकीर वता थंय म्हाका प्रश्न उपस्थित जाता. कार्यकर्ते जे नेटान भोंवता ते मातशे मदीं मदीं निरुत्साही जाता, कारण तांकां दिसता की अनेक वेळा हांव हेंच करतलो काय, परतें अशेंच जातलें काय, एक डावट आसा. आनी ताका लागून जी ताकद लोकांक मेळची पडटा, लोकांक एक निर्णय पक्को करचो पडटा, ताजेर खंय तरी संभ्रम तयार जाता काय. आनी म्हाका दिसता तो जावप योग्य न्हय. राजकारणात एक कठोर निर्णय अनेक वेळा घेवचे पडटा.